Dr. Pramod Sawant, Honorable Chief Minister of Goa. Shri Movin Gudino, Honorable Minister for Transport. Shri M.R.M. Rao, IAS, Secretary Transport, Government of Goa. Shri Rajan Satardekar, Director of Transport and Chairman of the Screening Committee. Shri B.A. Sawant, Additional Director of Transport, North Panaji and Member of the Screening Committee. Shri Subraj S. Kanekar, Deputy Director of Accounts in the Directorate of Transport and Member Secretary of the Screening Committee. And other dignitaries present here. Principal Secretary Finance and Dr. Kandavalu and other dignitaries present here. I take this opportunity to extend a warm welcome to all the families of the road accident victims present for this function. I also welcome Shri Mininu sir. Warm welcome to the print and electronic media gathered here to cover this function. Road accident deaths are very tragic and shocking, wherein precious lives are lost. Families sometimes lose their only bread-earning member, often leading to emotional and financial loss. The scheme titled the Goa State Interim Compensation to Road Accident Victims 2020 provides for financial assistance to the victims' families and against accidental death or bodily injury caused by external violent visible means in road accidents, which was launched in the year 2010. Till date, this directorate has released compensation amounting to rupees 405.30 lakhs to 232 families of road accident victims. Today, sanction orders to 23 applicants amounting to rupees 46 lakhs at a rate of rupees 2 lakh each will be disbursed by the Honorable Chief Minister and Honorable Minister for Transport. I now invite Director Rajan, all the other government officials. म्हाका खूब खुश भोगता की आमी कितें तरी कंपन्सेशन दिता आनी ही स्कीम 2013 सावन लागू आसली पूण हांव मिनिस्टर जाले नंतरूच ही इम्प्लिमेंट जाला आनी आज with the blessing of Honorable Chief Minister as many as 232 cases are cleared म्हणजे एक्सिडेंट जावन कोण तरी मेल्लो तेंचे फॅमिलीन आमकां एकदां खबर आसना कितें दूख जाता ते फॅमिली हे ल्हानशे भेट सरकारा कडेन दॅट वी केअर फॉर द पीपल आनी हे भाशेन म्हाका दिसता सीएमान सगळे डिपार्टमेंटांनी जे स्कीम आहा आमी गणपती विसर्जन वायट आहा तें करता आनी मागीर देवा कडेन आमी आशिर्वाद मागता तेच भाशेन लोकांक कितें तरी आमी दिवचें म्हूण प्रत्येक डिपार्टमेंटान दिला आनी ते सीएम ऑनरेबल सीएम तुमकां सांगतलो आमचे डिपार्टमेंटाचो गोवा स्टेट इंटरीम कॉम्पन्सेशन टू रोड एक्सिडेंट विक्टिम्स आनी सीएमान ऑनरेबल सीएमान हे फर्दर सिम्प्लिफाय केला पहिले कितें आसले विदिन 6 months यू हॅव टू एप्लाय मागीर मेळनासले देर आर मेनी केसीस हू डीड नॉट एप्लाय इन टायम पेंडींग आसा तर थोडेशे केसीस पेंडींग आहात ऑनरेबल सीएमान डायरेक्शन दिला आनी हांव समजता बेगीन आमी इम्प्लिमेंट करतले उरला तेंकांय विदिन 1 year period they have to apply and we will clear all the cases कित्याक this is real relief nobody wishes that somebody dies on the road कोण आमकां मेल्लो नाका पूण आज आमचे स्थिती अशी जाला की लोक मरताच सो आमी कितें तरी सरकारान इमिडिएट पावपा जाय आनी हितून तुमची बाकीचे कसले तुमकां पयशे मेळून दुसरे इन्शुरन्स कंपनी सोन आनी कसले तुमी इन्शुरन्स रोड एक्सिडेंट इन्शुरन्स केला जाल्यार दिस डज नॉट एफेक्ट दॅट दिस इज डायरेक्ट हेल्प फ्रॉम द गव्हर्मेंट रिचींग आउट टू द पीपल म्हणजे लोक हे सरकारा तर्फे सामान्य लोकांक जे एक्सिडेंट जाला वा सगळे एक्सिडेंट जाला आमी स्ट्रेट अवे हे कंपन्सेशन दिता म्हणून हांव there are today we are giving about 23 cases today 23 but in total we have given 232 each one gets 2 lakhs each and we have already disbursed 405 lakh that is more than 4 crores by the time we give this it will reach 4 crore 15 or 16 lakhs thereafter we will be giving the remaining cases je ek varsha bito kon apply karta tenka so government is really reaching out to the people. डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट हांच्या वतीन आयोजित केल्ल्या आयच्या चेक डिस्ट्रिब्युशनच्या ह्या ल्हानशा कार्यक्रमाक म्हज्या बरोबर ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मिस्टर मोविन गुदिनो आसा आमचे फायनान्स सेक्रेटरी ट्रान्सपोर्ट सेक्रेटरी डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आनी म्हज्या मोगाळ भयणीनो आनी भावानो आयचो हो सुवाळो खरें म्हणजे आर्थीक मदत जे चेक डिस्ट्रिब्यूट करपाक जाय आशिल्ले वीच इज अ लॉंग पेंडींग फॉर मोर देन इयर एका वर्सा खातीर वेगवेगळ्या रिजनान पेंडींग आशिल्ले बट गव्हर्मेंट जस्ट ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान माविनान सांगला त्या प्रमाणे गव्हर्मेंटान डिसिजन घेतलें की सगळ्या तरेची मदत जी शक्य आहा ती चवथी पयली दिवप म्हणून तर पयरच्या म्हज्या एका प्रेस नोटात हांवें सांगलें
की ऑलमोस्ट 3.5 लाख फॅमिली पर्यंत आम्ही खंयच्या ना खंयच्या मदती पर्यंत पावता आणि 142 कोटी रुपया आम्ही वेगवेगळ्या पद्दतीत जावं ती सोशल वेलफेअरची DSSY स्कीम आसतली, गृहिणी आधार स्कीम आसतली, दूधकारांचे इन्सेंटिव्स आसतलो, शेतकारांची इन्सेंटिव्स आसतलो, बाकीच्यो उरलेल्यो सगळ्यो पेन्शन्स आसतल्यो, स्कॉलरशिप्स आसतल्यो आणि आता जे आमी डिस्ट्रीब्यूट करता ते 23 लोकांक 2-2 लाख रुपयाचो तांच्या घरांतलो जो कोण म्हणजे महिला आसत किंवा पुरुष आसत जे एक्सिडेंटान डेथ जाले आणि तांकां सरकाराच्या वतीन 2 लाख रुपयाची मदत दिवपाची स्कीम बरोच दीस म्हणजे भाविनान म्हटला त्या प्रमाणे ती सुरूच जावंक नाशिल्ली. बट जेणी एप्लाय केली, जेणी ह्या क्लेमींग एप्लाय केला त्या सगळ्या जाणांक 2 लाख रुपयाची मदत तांच्या फॅमिलीक फाटल्यान दिवपाक जाय. आयच्या सुवाळ्यार हांव मुद्दामून सांगता की गोंयांत जाल्ले एक्सिडंट जर आमी पळयत जाल्यार 2012 पासून 2021 पर्यंत म्हजे कडेन डेटा हांगासर अवेलेबल आसा. ऑन एन एवरेज 250 लोक एवरेज वर्साक एक्सिडेंटान वता. 2012 270 गेल्ले, 2016 336 गेले, ओके, 2017 328 गेले आणि 2020 223 लोक गेले, 2021 226 लोक गेले. म्हणजे ऑन एन एवरेज एक्सिडेंटात जावं तो मोटरसायकल आसतलो, रोड म्हणजे बस आसतलो, टॅक्सी आसतलो, खंयच्याय पद्दतीचे गोंयांत ऑन एन एवरेज 250 लोक दर वर्सा एक्सिडेंटान वता. हांव समेस्त गोंयकारां कडेन आनी गोंयांत येवपी ट्युरिस्ट हांच्या कडेन मागता रोड सेफ्टी आनी ट्राफीक रुल्स फॉलो करप हें खूब गरजेचें आसा. आमी कितलेशेच फावटी आमकां पुलीस फायन मारता म्हणटा, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आमकां आडयता म्हणटा, बट आमचे कडेन चूक कितें आसा ही आमी पळयना. सदांच प्रत्येकाक घरांतल्यान भायर सरता आसतना आपल्या घरची आपली वाट पळयता हाची चिंता करप गरजेचें आसा. आमी म्हणटा की हेल्मेट कंपल्सरी वापरप आनी हेल्मेट जर वापरले आसत जाल्यार हेड इंजुरी कितलेशाच मोठ्या प्रमाणात एवॉयड जावंक शकता आनी हेड इंजुरी एवॉयड जाले जाल्यार डेथ एवॉयड जावपाक शकता. म्हणून जी प्रिकॉशन्स आमी घेवपाक जाय ती प्रिकॉशन्स म्हणजे आमी मदीं ड्रंक अँड ड्रायव्ह हाजेर मोठ्या प्रमाणात मोहीम सुरवात केली. कारण सगळे एक्सिडेंट जर मॅक्झिमम एक्सिडेंट पळयत जाल्यार रातच्या 10 उपरांत ते सकाळी 6 पर्यंत म्हणजे ड्रंक अँड ड्रायव्ह ह्या स्थितीत आपुणूय बी त्रासान पडटा आनी दुसऱ्याकूय त्रासान उडयतात. अशे कितलेशेच एक्सिडेंट आमी जे पळयल्या आनी त्या खातीर म्हाजें म्हणणें आसा, हांवें म्हटलां की ट्राफीक रुल्स फॉलो करप, ड्रंक अँड ड्रायव्ह बंद करप आनी ट्राफीक सेफ्टी खातीर ज्यो गजाली यूज करप त्यो सगळ्यो गजाली जर आमी वापरल्यो केलो फॉलो केलो जाल्यार आमी हे एक्सिडंट रोड एक्सिडंट हे कमी करपाक शकतले. ट्राफीक डिपार्टमेंट एंड PWD डिपार्टमेंट जायती प्रिकॉशन्स घेता. जायत्या जाग्यार आमी सिग्नल्स आसतले, बाकीची सगळी प्रिकॉशन्स दिल्या. तांच्यांनी एक सर्वे केला पुराय गोंयांतलो आनी ज्या जाग्यार आमकां सायनबोर्ड्स आनी सिग्नल करपा जाय फुडल्या वर्सभराच्या भितर ते सायनबोर्ड्स वेगवेगळे कडेन लायले वयतले आनी जेणे करून रोड एक्सिडंट्स कमी जावचे म्हणून सरकाराचो प्रयत्न आसा. बींग अ टुरिस्टीक स्टेट म्हाका दिसता आमी हे सगळे रूल फॉलो करचे आणि ते जर केले जाल्यार आमी रोड एक्सिडंट कमी करपाक शकतले. माविनान सांगला त्या प्रमाणे 23 आमच्या भयणीक आनी भावाक आमी 2-2 लाखाचे चेक डिस्बर्समेंट करता. माझी रिक्वेस्ट आसतली शक्यतो तांच्यांनी हे पयशे आपल्या भुरग्यांच्या शिक्षणा खातीर यूज करचे, जेणे करून आमी सदांच म्हणटा की त्याच्या फाटल्यान तिचो आधार ह्या भुरग्यां खातीर आसचो. ही जर तांच्या भुरग्यांच्या शिक्षणाक तेंच्यांनी यूज केले आसत जाल्यार भुरगीं म्हणजे ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट किंवा टॅक्निकल एड्युकेशन घेवन भुरगीं आपल्या पांयार उबी जातलीं, ना की बाकीच्या कामांक कित्याकूच यूज करचो न्ही. सरकाराचो अट्टास आसता एक तर तेंच्यांनी बिझनस सुरू करचो कितें तरी, अदरवायज तेंच्यांनी भुरग्यांच्या शिक्षणाक ह्या पयशांचो सदुपयोग करचो. म्हणून सरकारान म्हटला त्या प्रमाणे आमी सातत्यान सगळ्या लोकां पर्यंत पावपाचो हर एक डिपार्टमेंटाची प्रत्येक योजना गणेश चतुर्थीच्या पयलीं आमच्या फायनान्स डिपार्टमेंटान रिव्ह्यू केली आणि खंयसरूच कोणाचीच स्कीम, खंयचीच कोणाची सबसिडी, खंयच्याच म्हणजे अटल आश्राचे पयशे सुद्दां तांचे तांकां 1.5 लाख रुपया मेळटालो ते सुद्दां पयशे आनी इवन दो स्कॉलरशिपीचे पयशे एप्रॉक्सिमेटली 147 crores of rupees वी हॅव डिस्पर्सिंग टील डेट. आणि विशेष करून गृह आधाराचे 3 महिने वांगडा दिवपाचे आमी स्टेप घेतल्या. पेंडींग आशिल्ले 4.5 जवळपास 4,500 रुपया हे त्यांच्या अकाउंटाचेर आज दनपार पर्यंत जमा जातले. म्हणजे फायनान्स डिपार्टमेंटाचो हे घेत आसा. हांव आज परत एकदा ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आनी तेच्या पुराय डिपार्टमेंटाचे तेंच्यांनी हांवें सांगना फुडें विदीन 1 day दे हॅव एक्सपडायट, म्हणजे हांवें पयर इन्स्ट्रक्शन्स दिल्ली थर्सडे फ्रायडे तेंच्यांनी खरें एक्सपडायट केले आणि आज चेक डिस्बर्समेंटाक हाडले
त्या खातीर अंडर द लिडरशीप ऑफ माविन गुदिनो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटातले सेक्रेटरी डायरेक्टर्स हांचे सगळ्यांचे हांव अभिनंदन करता आणि परत एकदा सरकाराच्या वतीन म्हज्या सगळ्या मोगाळ भावांक आनी भयणींक सरकाराच्या वतीन ही मदत आमी तेंच्या पर्यंत पावयता आसतना मनाक खूब खोस भोगता. एक बरोबर आसा पूण एक्सिडेंट टाळपा खातीर तुमी सरकारान कितें उपाय योजना घेतल्या ट्रान्सपोर्ट? हांवें जे आतां हांव एड करता फक्त हांवें मुद्दामून माविनाक म्हटलें की आमी एक मेजर स्टेप जो घेतला की गोंयांतले सगळे रोड सर्वे करून ज्या ज्या जाग्याचेर आमकां सायनबोर्ड डिस्प्ले करपाक जाय, ज्या ज्या जाग्याचेर आमकां रोड्स कट करून ताका डायवर्जन्स दिवपाक जाय, ताज्या व्यतिरिक्त ट्राफीक रूल फॉलो करपाक जाय आनी ट्राफीक रुलांचें मॅनेजमेंट करपाक जाय. हाज्या खातीर आमचें इट इज अ कंबायन्ड डिपार्टमेंट, PWD आनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट इज अ वर्किंग, बट दीस इज अ बोथ सायडीन. हे जस्ट इट इज नॉट म्हणजे म्हाजो डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट फॉलो करता म्हणून कोण तरी येतलो डायरेक्टली ठोकतलो, त्या खातीर म्हणजे ड्रंक अँड ड्रायव्ह बंद जावपाक जाय, त्या शिवाय बंद जावचें ना. इट इज नॉट ओन्ली द गव्हर्मेंट विल इन्सिस्ट, लोकांनी फॉलो करप हें गरजेचें. सीएम सर ऑपोजिशन सदां बोवाळ मारता खराब रस्त्या खातीर एक्सिडंट जाता, हेजेर सर्वे जाला केन्ना कितें? रस्त्यांची दुर्दशा जाल्या ती हायवेची. हांव तुका एक सांगता, तूं जर सगळे एक्सिडंट जर काडून पळयत न्ही, ओके, हांव अशें म्हणना की रस्त्या खातीर म्हणजे रस्ते पाड जाल्या म्हणूनच सगळे एक्सिडंट जाता अशें म्हणशीत जाल्यार चुकीचें आसा. रस्तो पाड आसा म्हणून एखादो वयता आसतलो स्कूटर कार हे ते एखादो पडटा, बट मेजर एक्सिडंट जे आसा पळय न्ही, तूं हेजो जो सर्वे काडून पळयत आसत न्ही, इट इज अन रॅश ड्रायव्हिंग आसा, ड्रंक अँड ड्रायव्ह आसा, नायट म्हणजे निग्लिजन्स आसा लोकांचे. तेच्या खातीर पर्संटेज एकाचेर ठरोवप हो सेकंड इश्यू आहा, बट नॉट ओन्ली द रिजन इज रोड. हांवें सांगलें तुका ट्रान्सपोर्ट सेफ्टी केल्ली ती गोवा स्टेट सेफ्टी कावन्सिलाचो चेअरमॅन ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसता, हांवें काळजी घेतलेली आसा. पयले इम्पॉर्टंट म्हणल्यार आमी ट्रॅफीक सिग्नल्स जे आसले आनी जे सायन बोर्ड्स आसताले ते आमी काडून PWD कडेन दिताले. हांव गेले 1 वरस 1.5 वरस रावता ते करतले, जावं ना कांय कारणां लागून. आतां हांवें म्हाजे डायरेक्टराक सांगलां आमी स्वता करया, आमी तेंचे इंजिनियर घेवया ऑन बोर्ड. We will take the technical inputs from them, whatever necessary, but we will do it ourselves because we got competent people, or we'll hire people, and I will do it in a time-bound manner. कित्याक सायनेजीस सारक्यो ना, हांव मान्य करता. हें एक जालें. दुसरें आमी आनीक डिसिजन घेयला पळय व्हेरी कॉन्शियसली with private participation. We will be installing cameras, public-private partnership. I will make the public invest in the cameras, sophisticated cameras which can monitor even at night time all important traffic intersections, main areas in the market, and who accident prone asa, I will be putting cameras so we can get clear information who is doing what. कित्याक रातचे जायती कारस्थानां चलता आनी रास्ता इनोसेंट लोक मरता. पिवन रस्त्यार येवप म्हणल्यार इट्स लायक अ बॉम्ब कमिंग ऑन द रोड, एनी टायम इट कॅन एक्सप्लोड. I will drink tomorrow and I will see that he is punished or he is punished. It's not fair. So we have taken it very strictly. In next few months you will see definite action. I am ठरयला कित्याक I cannot just accept इतले लोक रस्त्यार मरता म्हणून आनी कोणाची चुकी लागून. सो आमी ह्यो 2 वस्तू व्यवस्थित करतले. आमी सेफ्टी कावन्सिलान हे डिसिजन घेयला, फुडारा आमी आनी ते डिसिजन एंडोस करून हे स्टेप आमी जाता तितले बेगीन घेतले. आतां रस्त्याचेर म्हाका प्रश्न विचारला गेला. रस्तो PWD करीत आसा, करतले. इफ यू हॅव सीन वर्क इज गोईंग ऑन एवरीवेअर, इवन सम मशीन इज ब्रॉट, इवन पावसा दुखून रावन आसतना जेट पॅचर हाडलेलो आसा. सो दॅट ऑल्सो वील बी डन. यू वील सी मेनी थिंग्स हॅपनिंग. दिस इज अ व्हेरी रेस्पॉन्सिव्ह गव्हर्मेंट टू द पिपल्स नीड्स लेड बाय डॉक्टर प्रमोद सावंत. म्हणून तुम्ही पयला इतले कॉम्पन्सेशन जे इतले ते पेंडिंग आसले, पैसे ना ती स्थिती सुद्धा आसतना कशे तरी पैसे जमा करून बेटर रेव्हेन्यू कलेक्शन, इन्क्रीज इन रेव्हेन्यू, बॉयन्सी आमी हाडपाचो प्रयत्न आमचो चालू आसा. आनी तेजेर म्हाका दिसता आनीकूय लोकां फावो त्यो स्किम्यो मेळटल्यो. हे जे स्टेप घेवन आतां घेतले, एक लक्षांत दवरा, पयलो प्रवास लोक कशे करताले, आतां कशे करता. आतां एकूच स्पॅन आतां जुवारी ब्रिज हांव क्रॉस करून येयला, एकूच उरलेलो आसा. म्हयनो काबार जाता म्हणल्यार तोय कनेक्ट जातलो. व्यवस्थित सगळे टेस्ट जाले, 1 म्हयन्या भितर वा 1.5 म्हयन्या भितर ती ब्रिज म्हणजे तयार जाता. हाऊ मच ऑफ सेविंग ऑफ फ्युअल, हाऊ मच ऑफ टाइम सेव्ड इन ट्रॅव्हलिंग. Who has done this development? Not the government led by Dr. Pramod Sawant or the BJP government. हे तुम्ही लक्षात दवरपाक जाय. It is a very responsive government.
रायझिंग टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल. लोकांक जाय तोच डेव्हलपमेंट आम्ही करता. आणि इन द इंडस्ट्रीज सेक्टर ऑल्सो, दो दिस इज नॉट द फोरम, यू विल सी सो मेनी न्यू इंडस्ट्रीज कमिंग. आमचे एक सबमीट जावपाचें इन्वेस्ट गोवा, पयरूच मान्य मुखेलमंत्र्यान अनवील केले. हांव मातशें बरो नासलो, म्हाका येवपाक मेळ्ळो ना, पूण ही हॅज टेकन द स्टेप. रोड शो जावपाचे आसा आणि इन 7th October we will be having this particular investment meet. You will see more people coming to Goa. Ultimately we have to generate employment. We know youth are waiting for jobs, but unless you industry comes, job कशे जातले. हे भाशेन व्यवस्थित सगळे आमी करपाचे आहा. झाले, फोटो घेऊया. चलो. श्रीमती प्रियंका प्रशांत नाईक. Thank you.